या फंक्शनाचे आमचो सुनील फातर्पेकर, स्मृती येवदी आणि रमेश राव हे आमचे मदीं आज आसात. आज आमी हो प्रोग्राम जो आयोजीत केला भुरग्यां खातीर झाडां लावपाची आणि झाडां वाडोवपाची. झाडांचे म्हत्व जे आसा ते प्रत्येकाक आज खबर आसा. आज ग्लोबल वॉर्मिंग जाला, ते कित्याक लागून जाला हे सगळ्यांक खबर आसा. ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणल्यार सगळे ही नाशाडी जाल्ली कडेन आसा आणि ती जर आमी बॅलन्सिंग करताले जायत ह्या झाडां लावपाची गरज आसा. आणि ही झाडां लावपाची ही जी पळय उमेद किंवा जी संवय जी आसा ती ल्हान भुरग्यांक येवपाक जाय आणि अशे तरेन ही येवची ह्या खातीर हो आमी आमच्या स्कुला तर्फे हो प्रोग्राम आमी आयोजीत केला. हाजे खातीर आमी 2 तांकां झाडां दिल्ली कडेन आसात, एक माडी दिल्ली कडेन आसा आनी एक कोकोनट सॅपलिंग दिल्ली कडेन आहा. ह्या भुरग्यांनी सगळी वाड बरे भशेन सांबाळून ताची वाड करची अशें मागता. आणि आज ह्या समारंभाक आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचे सुनील फातर्पेकर, रमेश राव, स्मृती येवदी आणि आमचे सगळे स्टाफ आसात. तेन्ना सगळ्या भुरग्यांनी तांचे कडच्यान आता तांकां विनंती करता, हांव तांचें स्वागत करता. पयलीं On this occasion, we are having with us our beloved chairman, Sir Rudrash Naik, the journalist Fatarpekar, and the Ramesh Rao. So, dear students, every year our institution is organizing this tree plantation program. And this year, our beloved Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, has started one campaign, Ek Ped Maa Ke Naam. So, we have done this tree plantation as a subsidiary program of that program. So dear students, we are doing this only to make an awareness about the global warming. Today we can see that lots of global warming is going on, and in order to overcome this global warming, we have to plant more and more trees. That is the only solution to come out the global warming. Thank you. Students, आज तुमकां हे शाळेंत तुमच्या कॉलेजींत जी पळय झाडां दिल्लीं आसा ते झाडांची तुमी लायलीच म्हणून हें ना, झाडां जगोवंक जाय. कारण प्रत्येक खेप आमी झाडां लायता आनी ती मागीर तेजी निगा जायना जाल्यार ती मरून वता. तेन्ना प्रत्येक खेप तुमगेली ही झाडां तुमी स्वताचें आपलें झाड म्हणून ताजी निगा करात आनी ताजी तुमकां पळय जी तुमकां उमेद येतली झाडां जगोवपाची ते प्रत्येक वर्सा तुमी कितें ना कितें झाडां लावपूच पळयतले. तेन्ना तुमकां ही झाडां पळय दिल्ली आसा ताजें तुमी उदक घालात, तुमचें झाडशें पळयात, ताका कितें फर्टिलायझर जाय जाल्यार घालात आनी ताजी निगा करात. इतलेंच सांगता.